नमस्कार योकार गोवा टुडे नितीन नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंय विद्यापीठाचे अर्थ सायन्स विभागान असोसिएट प्रोफेसराचे 4 2 पोस्ट रद्द। SC एसटींक जागो ना। गोवा फॉरवर्डाचो कुलगुरू घेराव। इंटरव्यू धुकल्ले। उजगांव तिस्कार 11 वर्साचो भुरगो व्हांवलो। 4-5 भुरगे गेल्ले ट्युशनाक। घरा येतना व्हाळांत व्हांवले। हेर तिगांक भयणीन केले साल्वार। भाव गेलो। खांडेपार न्हंयत बॉडी। चारा परस चड टॅक्सी आशिल्ले टॅक्सीवाले 20 लाखां वयर येणावळ। GST रेजिस्ट्रेशन ना तांकां इन्कम टॅक्स। GSTच्यो नोटिशी। 260 जाण जाळ्यात। एकल्या कडेन 14 टॅक्सी। परतीच्या पावसाक नेट जगला गडगड मारून एक सारखो पावस। माजोड्ड्या दर्यावेळेर उदकाची पातळी वाडून शेकांनी उदक। अनमोड मार्गार चिखलांत गाडयो आडकल्यो। फाटल्या 10-12 दिसांत कॉलेराची एकूय नवी केस मेळुना। कॉलेरा आउटब्रेक निवळो, मात जतनाय घेवची ना जाल्यार परत दुयेंस पातळपाची शिटकावणी। आणि नायब सिंग सैनीन हरियाणाचो मुख्यमंत्री म्हूण घेतलो सोपूत। हेर 14 आमदारांचोय सोपूत विधी। प्रधानमंत्र्या सयत गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय वांटेकार। खबरो विस्तारान। गोंय विद्यापीठाचे अर्थ सायन्स विभागान सहाय्यक प्रोफेसराच्या 4 पोस्टांनी SC STचे 2 पोस्ट रद्द केल्ल्यान बोवाळ। गोवा फॉरवर्डान कुलगुरूक घेराव घालो। ह्या पोस्टाक आशिल्लो 15 वर्साचो निवासी दाखलो आणि कोंकणीचे सक्तीची अट खंय फाटी घेतल्या। फाल्यां इंटरव्यू जावपाचे आशिल्ले। बोवाळा उपरांत धुकल्ले। 4 पोस्ट एडवर्टाइज केले। त्याच स्ट्रीमी खातीर स्कूल ऑफ अर्थ ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक सायन्सेस आणि असोसिएट प्रोफेसर आणि असिस्टंट प्रोफेसर हातूंत भितरले 2 अनरिजर्वड आशिल्ले म्हणजे जनरल, एक OBC आशिल्लो आणि एक ST आशिल्लो। ह्या पोस्टा खातीर इंटरव्यू जाले। सगळे क्वालिफिकेशन पळयले। क्वालिफिकेशन नासतना कोणा इंटरव्यू आपयनात। क्वालिफिकेशन पळयले, इंटरव्यू जाले आणि तांकां एका पत्र दिलें ना, अपॉइंटमेंट लेटर दिलें ना। भितरले भितर इंटरव्यू किती जाली म्हणटा तें आमकां खबर ना। युनिव्हर्सिटीन 2 ऑगस्ट 2024 म्हळ्यार 1 वर्स जाली चलते तिसरी एडवर्टाइज दिली आणि तातूंत भितर OBC आणि ST आहा ते पोस्ट खारीज केले। ते आनी पोस्ट काडना। फक्त 2 अनरिजर्व पोस्ट जे आहा पळय ते एडवर्टाइज केले युनिव्हर्सिटीन। क्वॉलिफाईड गोंयचे भुरगे आसतना हे टोटल हो प्लॅन वो भायल्या लोकांक हाडून ह्या गोवा युनिव्हर्सिटी भितर भरपाचो। हेजेर आमी अपोज आसा। आमी वायस चॅन्सलराक घेराव घातला। वायस चॅन्सलरान सांगला फालचे इंटरव्यू जावपाचे ना हें उत्तर दिलां वायस चॅन्सलरान। वायस चॅन्सलरान अशेंय बी सांगला सोमार दीस आमच्या 4 जाणांचे डेलिगेशन आपयला। अक्रॉस द टेबल तो उलयतलो ह्या विशयाचेर आणि ताजे नंतर फुडलो निर्णय जातलो। उजगांव तिस्कार 5वेचो भुरगो राती व्हांवलो। 4-5 भुरगे खंय ट्युशनाक गेल्ले। व्हाळांतल्यान येतना उदकाचो नेट वाडिल्ल्यान एकलो व्हांवलो। भुरग्याचे भयणीन बाकीच्या तिगांक साल्वार केले। भाव व्हांवलो। कांय खीण खंय CCTVचेर कॅप्चर जाल्ले। पुलीस, फायर ब्रिगेड, कोस्ट गार्डाच्या सर्च ऑपरेशना उपरांत खांडेपार न्हंयत बॉडी मेळ्ळी। साईनगर उजगांव तिस्कार राती 11 वर्साचो भुरगो व्हांवलो। ट्युशनाक गेल्ले 5 जाण घरा येतना उदकाचो नेट वाडिल्ल्यान व्हांवलो म्हूण कळटा। रातभर पुलीस, फायर ब्रिगेडीन सर्च ऑपरेशन केलें। सकाळी कोस्ट गार्डूय पावले। खांडेपार न्हंयत सकाळी भुरग्याची कूड सापडली। मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण त्या भुरग्याची भयण लेगीत वांगडा आशिल्ली खंय। हेर 3 जाणांक भयणीन वाटावले, मात भाव व्हांवन गेलो। सायन्स संक सुमार फायर डिपार्टमेंट तशेंच लोकल यूथ जे वाडयले साईनगर ते 15 जाण भुरगे त्यांचं हेल्प घेवन तशेंच पुलीस यांचं हेल्प घेवन फूल ट्रेनिंग आमी चलत सारके रेकी करीत आमी MRF फॅक्टरी कडेन सर्च करीत आयिल्ले। तेन्ना आमकां बॉडी मेळोंक ना त्या कारणान आमी कितें जालें इमिजिएटली आमी डिसायड केलें की ती बॉडी एक तर वॉश आउट जावपाक जायना आनी खंय वचपाक जायना। इमिजिएटली बोट घालून MRF फाटल्यान जी रिवर कनाय जाता कोडाक तातूंत बोट घातली आनी सर्च करतना आमकां ती बॉडी एक खासकर हितून फक्त हात विजिबल जातालो
त्या वतान पयलीं जी बॉडी थंयसरल्यान आमी इमिजिएटली वयर हाडून पुलिसांक हँड ओवर केल्ली आसा. कितलो काल 3:30 हें स्टार्ट केल्लो सर्च ऑपरेशन. आज मॉर्निंग संक स्टार्ट केल्लो, तो आमी राती 3 बंद केल्लो. आज मॉर्निंग परत आमी संक स्टार्ट केल्लें सर्च ऑपरेशन. ते आतां आमकां बॉडी ट्रेसान आमी नेमके काल ट्युशनाक गेल्लो तो पयलीं ट्युशनाक जाताना त्याची बहीण बी वांगडा आसली. ते 4-5 जाण आसले. 4-5 जाण ते 3 जाणांक त्यांना हे केले, बहिणीच काढले. तो भावाक सोडले, भाव गेलो तर नेमको जवळजवळ काल 3 पर्यंत तेणें शोध मोहीम सुरू जाल्ली, पण तेन्ना आयज सकाळी परत संक सुमार येवन परत तेंच्यांनी शोध मोहीम सुरू केली आनी त्या उपरांत फिनोलेक्स फॅक्टरी त्या फाटल्यान खंय तरी ताजी आयज जबरदस्ती डेड बॉडी उक्ताना मेळ्ळी. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ज्या टॅक्सीवाल्यांकडेन 4 टॅक्सी परस चड टॅक्सी आसात आनी GST रजिस्ट्रेशन ना तांकां GST आनी इन्कम टॅक्साच्यो नोटीशी येवंक सुरवात जाल्या. 3 म्हयन्या फाटीं GST खात्यान अशे तरेची मोहीम वेगवेगळ्या मळार सुरू केल्या. ह्या आदी अशा शेक ओनरांकूय नोटीशी आयिल्ल्यो. आतां मेरेन 260 टॅक्सीवाल्यांक नोटीसी. एकल्या कडेन खंय तरेतरेच्यो 14 टॅक्सी. GST रजिस्ट्रेशन ना आनी 4 परस चड टॅक्सी आसात तांकां GSTच्यो नोटीसी येतात. इन्कम टॅक्स खातें खंय हे टॅक्सी धनी टॅक्स फारीक करतात वा ना आनी कितलो करता ताचे डेटा एकठांय करतात. ह्या मोहिमेंत वट्ट 14 टॅक्सी आशिल्लोय एकलो टॅक्सीचो धनी सांपडला. ज्या टॅक्सीवाल्यांची येणावळ वर्सुकी 20 लाखा वयर वता तांणी GST खातीर रजिस्ट्रेशन करपाक जाय. बारीक गणीत पळयल्यार 5 टॅक्सी म्हळ्यार सुमार 20 लाख येणावळ जावपाचो अदमास. कितलेशेच टॅक्सीवाले टॅक्स फारीक करिनात ही गजाल येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन विधानसभा अधिवेशना वेळार सभाघरा मुखार मांडिल्ली. तेणी जे GST कलेक्शन जाल्ले आसा 6,96,70,416 गोवा मायल्सान फारीक केला. TDS तेंचे डिडक्शन जाता आनी 1.5 करोड ते फारीक करता. आतां हे दोनी तरी ऍड केले जाल्यार 8.5 करोड they are paying revenue to the government. 18,000 taxis जे ते आहा म्हणटा. That means I was just calculating government is losing every year around 100 crores, 90 to 100 crores. And गेल्या 5 वर्सांचो revenue we have lost more than 500 crores. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. परतीच्या पावसा उपरांत अवेळी पावसाचो गोंयांत नेट. जगला गडगड मारून कितल्याशाच सुवातांनी पावसाचो उटंगार. मान्सून गेलो म्हूण हवामान खात्यान जाहीर केला खरें, मात उपरांतच्या पावसाचो नेट. राती उटंगरान माजोड्ड्या दर्यावेळेर उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान शेकांनी उदक भरले. बेळगांव गोंय हायवेर रामनगर अनमोड रस्त्यार चिखलान गाडयो आडकल्यो. राज्यांत बुधवारा राती पडिल्ल्या पावसान साबार जाग्यांचेर हुंवाराची परिस्थिती जाली. माजोड्ड्या दर्यावेळेर उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान शेकांनी उदक भरलें. बेरेस्तारा सकाळच्यान वातावरण दमट आसा. बेळगांव गोंय राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगर ते अनमोड रस्त्यार सुरू केल्ल्या जड गाडयांच्या येरादारीन रस्त्याचे 3 तेरा जाल्यात. रामनगर लागसार आशिल्ल्या अस्तोली ब्रिजा लागीं पावसाक लागून परत एक फावट चिखल जाल्ल्यान गाडयो आडकून उरल्यो. देखून बुधवारा रस्तो येरादारी खातीर बंद केलो. मात संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकरणाची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान लोक फुर्योज. ह्या मार्गाल्यान ज्यो स्थानीक गावात वचपी ज्यो बसीस आसात त्यो बंद जाल्ल्यो आसात. तेका लागून विद्यार्थी आनी नागरिकांका तेजो जबर फटको बसलेलो आसा. तशेंच हो महामार्ग आसा तो वाहतुकी खातीर बंद जाल्ल्या कारणान गोव्यात वचपी आनी गोंयसून येवपी जी वाहनां आसात, बसीस आसात, ते तेंच्यांनी जगलबेट आसो तेसोलोक अनमोड हो पर्यायी मार्ग वाहतुकी खातीर अवलंबलेलो आसात. मात्र ह्या संदर्भात रस्तो खराब जाल्ल्या संदर्भात नॅशनल हायवे अथॉरिटीज आनी कारवार डिस्ट्रिक्ट प्रशासन आसात ते दुर्लक्ष करीत असल्या कारणान सध्या ह्या मार्गाचेर वाहतूक कोंडी जायत आसात आनी हो मार्ग वाहतुकी खातीर बंद जाल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नायब सिंग सैनीन हरियाणाचो मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो.
हेर 14 आमदारांचोय सोपूतविधी जालो. प्रधानमंत्र्या सयत बीजेपीचे केंद्रीय फुडारी सोपूतविधीक हजर आशिल्ले. गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय कार्यावळींत वांटेकार. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घरा घरांनी पंचामृता. फाटल्या 10-12 दिसांनी कॉलेराची एकूय नवी केस मेळून आशिल्ल्यान कॉलेराचो आउटब्रेक निवळा म्हूण जाहीर. हेल्थाचो दोतोर उत्कर्ष बेतोडकारान सांगले. आउटब्रेक निवळा म्हणल्यार फुडें केशी मेळच्योच ना अशें न्ही. जतनाय घेना जाल्यार दुयेंस परत पातळपाची शक्यताय. सादूर रावचें म्हूण शिटकावणी. जी एक्यूट डायरियल डिसीज किंवा कॉलेराचो आउटब्रेक आशिल्लो जो मोबोर आनी कटबोना फिशींग जेटीचेर चालू आशिल्लो. सो ऑलमोस्ट लास्ट 10 to 12 days आमकां थंयच्यान न्यू केस कांय मेळूं ना आनी ताच्या खातीर आमी काल एटलिस्ट फ्रॉम आर सायड सर्वेलन्स सायड हो जो आउटब्रेक आसा तो सोंपलो म्हणून डिक्लेअर केला. नाव डिक्लेअर केला ओन्ली फॉर द आउटब्रेक म्हणजे तर ज्यो केसीस आमच्यो वाडिल्ले पळय ताच्या खातीर. सो दीस डजंट मीन केसीस जावचे ना हेजे फुडें. केसीस जावपाचे आसा कारण देर इज समथींग कॉल्ड एज युज्युअल जे आमचे नॉर्मली केसीस जाताले पळय न्ही डे टू डे हितून जेन्ना आउटब्रेक नाशिल्ले तेन्ना सो तितल्यो नंबर ऑफ केसीस अजुनूय जावपाचे चान्सीस आसा. सो ताज्या खातीर ह्या जाग्यार क्लिनलीनेस, हायजीन, सॅनिटेशन दवरपाची गरज आसा विच नीड्स टू बी कंटिन्यूड. जे आमचे थंय लेबरर्स, फिशींग लेबरर्स आसा तांची जी हायजीन आसा यूज ऑफ सोप, हात हँड वॉश करता आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली तेंच्यांनी काळजी घेवपाची गरज आसा की फुडें आउटब्रेक परत जावपाक जायना. टोटल आमकां फूल ह्या आउटब्रेकान 228 केसीस आमकां रिपोर्ट जाल्यो आनी ह्या 228 केसीस कटबोना सायडींतल्यान चड आशिल्ल्यो. 178 वॉज फ्रॉम कटबोना सायड आनी 50 केसीस फ्रॉम मोबोर सायड. आनी हातून आमी तुमकां पयलीं जशें सांगिल्लें तेचे वयल्यान 6 डेथ्स आसा टोटल आउटब्रेकान. हाच्या फुडें लोकांनी जी काळजी आसा पळय जशें हांवें म्हटलें तें चालूच दवरपाक जाय, घेवपाक जाय. आनी जे आमचें हँड वॉशींग आसा कितें खावच्या पयलीं किंवा संडासान वचून परत येता पळय न्ही तेच्या उपरांत जो हँड वॉशींग आसा विथ सोप शूड बी कंटिन्यूड. सॅनिटेशन म्हटल्यार ज्यो ओपन डेफिकेशन शूड नॉट बी डन. यूज द टॉयलेट्स वीच आर प्रोवायडेड देर. मागीर जेवण सुद्दां आसता जाता तितलें फ्रेश आनी फ्रेशली कुक्ड जेवचें. आनी हें इतलें करून सुद्दां जर कसलीय लक्षणां दिसता की पोटान दुखून येता किंवा उलटी जाता किंवा लूज मोशन जाता जाल्यार ताबडतोब आमचें जें कटबोन सायडीन बाळी सेंटर आसा आनी मोबोर सायडीन आमचें दुसरें जें सेंटर आसा हेल्थ सेंटर थंय वचून रोखडेंच डॉक्टराक मेळचें. म्हापशा पालिकेच्या नितळसाण कामगारांक भाजी विकतल्यांनी बडयले. कामगार खंय नितळसाणीक बाजारांत गेल्लो. भाजयेकारांचे आनी ताचे तोंडाक तोंड जाले. ताचे वेल्यान मारबडय जाली म्हूण पालिकेचे कामगार सांगतात. मारबडय करतल्यांक अटक करची म्हूण कामगार एकठांय. आमी पुरे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर थंय भाजी सेपरेट करूचे काम करी होतो आनी काम करतना थंय कितें जालें तेणी हाडून सुको कचरो मिक्स कचरो उडयलो जाल्यार ताका आमी सांगले अरे मिक्स अशें उपकारना, हे सुके काड आनी सेपरेट उडय. तर तेच्यार तो ट्रे उचल्ल्यान मारपाक. ट्रे उचलल्या बरोबर आमच्या एकट्या वर्करान तेचे हात धरल्यावर तेणी जे हात सोडले ते खोरे होते जे ते खोरे उचलल्यान मारपाक. ते जर खोरे जर धरलेले तर आमचे एकटे दुसऱ्या वर्कराचे तकल्यार तो मारपाचो इतले हे केल्यार. आनी आतां तो 1 वर जाले ताका अजून धरपाक त्याच्या बापायक हाडून आमी हाडलो हांगा पुलिसांनी आनी अजून 1-1.5 वर जालो तो चेडो काय अजून तो मेळांक ना. आनी तो जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत आमी वर्कर काय काम करूचो ना. गाडी घालून म्हणून गाडीत म्हटलें घालू नाका, तू काडटाय ना सांग ना म्हणलो पण गाडी ना कितें करता जाय तें करा म्हणून. ट्रे उखल्ली मारपाक. ट्रे हांगा मारली धरली अशी खोरे घेतले, खोरे मारपाक गेलो, ते खोरे काडले, दुसरे खोरे परत धांवलो. कंप्लेंट दिल्या आनी आतां बापायक हाडला, त्याच्या बापायक हाडलो आनी अजून 1-1.5 वर जाला तो अजून काय मेळना आनी तो जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत आमी काम काय करूचो ना. तुमचं डिमांड कितें काय अरेस्ट तर तेका अरेस्ट करूचो कित्याक आयज तेणी मारले फाल्यां दुसरो आनी कोणूय मारतलो. खोरे उखल्ले, खोरे मारपाक गेलो तरी तेच्या हातीक लागले ते
आणि ट्रेन सोडून मारली ती त्याच्या हातीक लागली, ती रेस ॲक्शन जावची. ह्या फुडें आमच्या वर्करांक नाका ते लोक गाडी सोदता कितें जाता, पूण ते जे घाणीचें काम करता ते सोंपेपणी कोणाक जमना. ते घाणीचें काम करता म्हणून आमची म्हापसा ज्युडिक्शन खाली जाता. कोविडा उपरांत गोंयान टुरिजमाक परत बुस्टर. मुख्यमंत्री उलयलो. पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा गोंयचे GDPन टुरिजमाचो 17% वांटो. 35 ते 40% थेट वा अप्रत्यक्ष रोजगार तयार जाता. अंदू जून ते ऑगस्ट मेरेन 86 लाख टुरिस्ट गोंयान आयल्यात. गोंयान 8,000 हॉटेलांची कॅपॅसिटी म्हूण मंत्री सांगता. Today, as we look ahead, the theme of the convention tourism at the rate 2047 holds the immense significance by 2047 and the centenary year of our independence with the vision of the transformation journey of Indian tourism from incredible India to inevitable India on the global stage. Our ambition is to build the 3 trillion tourism economy and welcome the 100 million foreign visitors annually. This vision will be powered by our commitment to sustainability, technological advancement and the creation of the skilled workforce. We aspire to position India as indispensable force in the global tourism, a destination that no traveler in the world wouldn't want to miss. That the major contribution to the economy, to the GDP of Goa is from the tourism sector, which is roughly contributing to close to 17% and taking care of roughly about 35 to 40% of direct and indirect employment. Today, in the last 2 years, along with our Chief Minister, we have been working on reforms, we have been working on policies, we have been working on infrastructure, we have been working on new tourism services, roughly 90% of them being domestic and balance 10% being international. We are coming back to the figures of what we have had pre-COVID. In fact, this year, within the last 7 or 8 months from Jan to August, we are close to 86 lakhs, means close to 1 crore of 10 million of our tourists coming this particular year. आश्विन शुक्ल प्रतिपदेक कोजागिरी पुनवेक पेडण्याची पुनव. देवी भगवती, देव भूतनाथ, रवळनाथाच्या दर्शनाक गोंय आनी भायल्या लोकांची गर्दी. भूतबाधा जाल्ल्यांची भुतां काडप पुनवेतले खाशेलेपण. दसऱ्यान तरंगाची लग्नां लावन सुरू जाता तो दसरो कोजागिरी पुनवेक सोंपता. पेडण्याची पुनव. आयज पेडण्याची फेमस पुनव. तर ह्या पुनवे खातीर हजारांनी असे भाविक येतात. गोंयांतले न्ही तर गोंया भायले जे पेडणेकार म्हणजे मूळ आसात ते सगळे आयज पेडण्याक आसतात देवाचें दर्शन आनी कौला खातीर. आज जो पुनवेचो दीस आसा ती सुरवात जी जाता तुळाभरान जाता. तुळाभर म्हणजे ज्या लोकांनी नवस केल्लो आसता त्या नवसा प्रमाणे तराजून तागडेन एका बाजून मनीस बसताना एका बाजून नारळ, गूळ, साखर किंवा इतर कितें वस्तू एक तुळाभर केल्लो जाता तो नवस फेडलो जाता. तुळाभर जाल्या नंतर दनपारचे हांगासर एक नैवेद्य कसो आसता देवाचो नैवेद्य जाल्यानंतर संध्याकाळी आमचे सगळे धार्मीक विधी जाल्यानंतर रात्री 12 वाजता हांगासून तरंगा भायर सरतात. ती तरंगा भायर सरल्यानंतर हांगासर राजांगणात एक सार्वजनीक कौल जाता. सार्वजनीक कौल जाल्यानंतर हांगासरूच भायर भुतां काडली वता. भुतां काडप म्हणून पेडण्या फेमस की हांगासर भुतां काडटात. ती भुतां काडून जाल्यानंतर काही ठरावीक अंतराचेर देव रवणात भुन्नाची तारांक गेल्यानंतर भुन्नाथ जो देव आसा तो वयल्या रस्त्यान धांवत सुट्टा. तो धांवत सुट्टा तो फक्त आपले त्याचे मंदिर जे वयर आसा त्या मंदिराक भेट दिवच्या खातीर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.